मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. मंत्र्यान घेतले 20 लाख, गाजले मडकयकाराचे स्टेटमेंट. सीएम शिरोडकरान केलो नमस्कार. रवीन मारली फकाणां, पूण विजय सरदेसाय म्हणटा दाल में कुछ काला है. मंत्र्याची जावपाक जाय चौकशी. सुकूर जंक्शनार फुटली WRDची व्हडली पायपलायन. उदकाची बरीच नासाडी. उदक रिगले थळाव्या दुकानांनी. मडगांव पालिके फाटल्यान कोयराक अचकीत उजो. राती कडेन उजो लागलो जाल्यार घडूं येता अघटीत. संबंधीत यंत्रणेच्या घाळपणाचेर दवरले बोट. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. भाजपाच्या मंत्र्यान म्हजे कडल्यान कामाक लागून 15 ते 20 लाख घेतल्यात अशें भाजपाच्या पांडुरंग मडकयकारान केल्ल्या स्टेटमेंटाची दखल घेवन एंटी करप्शन ब्युरो, विजिलन्स कमिटी वा पुलिसांनी कारवाय करची. नाजाल्यार भाजपाच्या सत्तेत करप्शन नॉर्मलायज जाला अशें मानचें पडटलें. गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायान म्हळां. ताचोय आवाज दामपाचो यत्न चल्ला. विजय सरदेसाय म्हणटा, भाजपाचो राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष गोंयांत आयला. मुख्यमंत्र्यापासून ते साबार मंत्री आमदारा बरोबर ताची चर्चा जाली. उपरांत मिडिया कडेन उलयतना भाजपाचोच आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकारान भाजपाच्या भ्रष्टाचाराचे दाखले दिले. ताचेर आर्त्यो परत्यो प्रतिक्रियाय आयल्यात. आदी आयकुया विजयाक आनी त्या उपरांत भाजपाच्या मंत्री आमदारांक. आदलो मंत्री आनी आदलो आमदार पांडुरंग मडकयकार जो आता एक BJPचो सदस्य आसा, ताणें जे कितें आपलो स्टेटमेंट दिला ताचेर एक बारीकसो बॉम्ब कसो ताणें घाला. ह्या बॉम्बा खातीर जर एंटी करप्शन ब्युरो नाजाल्यार विजिलन्स डिपार्टमेंट नाजाल्यार पुलीस कांय एक्शन घेनात जाल्यार गोंयकारांक क्लियर कट BJP मेसेज दिवंक सोदता, BJPचो गव्हर्मेंट मेसेज दिवंक सोदता की आमी करप्शन म्हणटा तें नॉर्मलायज केल्लें आसा, ब्रायब घेवप हें नॉर्मलायज केल्लें आसा. आमी कोणाक सोडनात, आमच्या पक्षाचे आमदार एक्स आमदाराक पसून सोडनात. हें तांणी सिद्ध केल्लें आहा. आतां उरता तें कितें, ताजे मागीर तांचे मंत्र्याक एक रिएक्शन विचारलें तेन्ना ताणें कितें म्हणलें की जे मनीस दोज हू स्टे इन ग्लास हाऊसीस शूड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स. हाचें तो कितें सांगूंक सोदता, हो बेसिकली मडकयकाराक एक थ्रेट दिता. ही बी इन्वेस्टिगेट जावंक जाय, कित्याक हाजेर अशें सिद्ध जाता की एफर्ट्स आर ऑलरेडी ऑन टू सायलन्स हिम. आनी तातूंत एक सामकें आमकां हे दिसांनी व्हेरी व्हेरी कॉमन ट्रेंड इज की पयशे घेतिल्ले ते पयशे परते दिले. सो मडकयकारान कडच्यान एक मंत्र्यान जर पयशे घेतल्या तो पयशे परते रिटर्न करतलो आनी इश्यू काबार जातलो. चड करून कित्याक तांचो हाय कमांड हांगा गोंयांत आसा आनी तेन्ना हो स्टेटमेंट आयला म्हणून ह्या स्टेटमेंटाक म्हत्व येता. नाजाल्यार ही व्हडली कांय नविदाद न्ही, हें आमी सांगीत आहात. हांव एसेंब्लीन कितलेंचदा हो इश्यू रेज करता, कितलेंचदा तांकां एक्सपोज करता. म्हणून आतां एसेंब्ली सेशनाक धाकटी घेतात सो दॅट दोज एक्सपोजीस कॅनॉट बी वी कॅनॉट इन्क्वायर इन टू द स्कॅम्स ऑफ द पास्ट अँड एक्सपोज मोर स्कॅम्स. आनी ताजे खातीरूच आमचे ते प्रश्न बी येतात. तातूंत सगळे लेजिस्लेटिव्ह डिपार्टमेंट हे सगळे भितर आहा. आनी हें ओपोजिशनाक सायलन्स करप आनी आमी लूटमार करीत रावप हो तांचो मंत्र जाल्लो आहा. पांडुरंग मडकयकारान तुमचे सगळे मंत्री पयशे कावंट करपाक बिजी आहा म्हणटा, सो तुमचे कितें रिएक्शन आसा? तुमी आयले पूण हांवें पांडुरंग मडकयकारा कडेन उलोवपाचें ठरयलां आनी आय एम मिटींग ऑन ट्यूजडे. त्या नंतर हांव स्टेटमेंट ताणें म्हाका सुद्दां तातूंत इन्क्लूड केल्ल्या म्हाका तें उलोवचें पडटा. म्हाका खरेंच सगळे मंत्री हे पयशे घेवन चालू आसा बी तुमकां कितें आयल्या नजरेक? सॉरी हांवें ऑलरेडी हांवें सांगलें पांडुरंग मडकयकारा पयलीं मेळटलो मंत्री तुमी एज अ मंत्री तुमकां कितें म्हटलें की मंत्री पयशे बिजी आहा म्हणटा सगळे काडटा. आतां एक गोश्ट सांगता, हांव म्हजें उलयतां, कोणी सांगचें हांव ट्रान्सपरंट आहा. कोणाक जर कितें विशय जाल्यार हांव म्हजे कडेन डायरेक्टली उलयतां. हो विशय येयला म्हणून कशें आसा पळय कशें आसा एक गोश्ट मडकयकाराचे विशय तो हांव सदांच तुमकां म्हणलां की तो म्हागेलो व्हडलो भाव कशें म्हणून हांव ताका पळयतां. आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन. Mr. Pandurang Madkekar is a close friend of mine, first and foremost. You know, our relationship is not now from 2002.
know it very well. And he is my esteemed colleague. Now, as far as what allegations he has made, he should basically name the minister. And first and foremost, he should say whether the minister basically asked him for a bribe. It's very clear. But such statements coming at this No, point. I will not comment on this. Okay. Thank you so much. अजापाची गजाल म्हळ्यार कालची मीटिंग सोंपल्या उपरांत पत्रकारांनी जाप दिवचे बदला पत्रकारांक नमस्कार करून जसो सीएम गाडयेत बसून हसत हसत गेलो तसोच WRD मंत्री सुभाष शिरोडकारीय नमस्कार करून गेलो. पळयात. अनेक विषय आता म्हणलं मडकेकरांनी स्टेटमेंट केले पैसे मंत्री मेजपाक बिझी आहे म्हणून सगळ्यांक तुमचे किती म्हणणे आसा? आणि ही रवी नायकान सच्चे वरीस दिल्ली खुसखुशीत प्रतिक्रिया. सिनियर मिनिस्टर सगळ्यांचे रिपोर्टा म्हाका कांय खबर ना. ताका म्हणजे आतां तेणे सांगचें. पूण आनी पुणा पळय तें आमचें आनी जाल्यार सीएमा कडेन कंप्लेन करची जालें. सीएमा कडेन कंप्लेन करून जातलें काय विजिलन्सान बी करची तें म्हाका असे प्रकार चालू आहे तुमका दिसता काय? कित्याक सगळे मंत्री म्हटल्या उपरांत सगळ्यां कडेन सगळ्यांचे रिपोर्टा दिला, वयता न्हू. सगळ्यांचे दिला. अरे बाबा विषय कितें म्हणनाका. सो काय तथ्य ना तेकाच विचारा मरे कोण तो बेस्ट तुमच्या कडेन बीन मागले कोणे केन्ना? आयले कांय कोण मागून हांव ते फोन करून तशे मंत्री बीन कांय डिमांड करिना. कामां सामकी बरी करता. कामां म्हणटा फायली स्पेशली मडकयकार म्हणटा फायल क्लियर करपाक 20 लाख दिले. ते शिकतले तो मागीर शेतांचे न्ही तुमची बी कामां करपा बी कोण डिमांड बी करता? आमचे बाकीचे मंत्री तुमचे कडेन आमचे कशें करतले मंत्री आमचे काय ना डिमांड ना काय ना तेकाच विचार. बीजेपीचो एक पयलींचो लिडर आनी बीजेपीचो मंत्री जो आसलो पांडुरंग मुडकेकर बाब ताणें स्टेटमेंट केलो सामको सिरियस स्टेटमेंट केलो की ताणें आपले स्वताच्या कामा खातीर कसले फायल्स क्लियर करपा खातीर 20 लाख रुपया 15 लाख रुपया एका मिनिस्टराक ब्रायब पे करची पडली. हो गंभीर आरोप ताणें केलो अशे वेळार जे वेळार बीजेपीचो नॅशनल लिडर BL संतोष गोंयान आसलो आनी म्हाका दिसता ताणें BL संतोषाकूय एका तरी ताजे कडेन मिटींग करूनच भायर येवन ताणें हो आरोप मिडियाच्या मुखार केला. सो आमकां खात्री आसा की ताणें तें नांव कोण तो मंत्री हें BL संतोषाकूय सांगलां आसतलें. त्याच प्रमाणे म्हाका दिसता मुख्यमंत्री आनी बाकीच्यांकूय कळ्ळां आसतलें. पयलीं म्हणल्यार क्रिटिसायज करता आमी स्ट्रॉंगली BJP सरकाराक की इमिजिएटली आज 24 वरां जायत आयलीं हे घटनेक जाल्यार अजून पर्यंत ताजेर कसलेच BJPच्या सायडींच्यान ऑफिशियल म्हणल्यार जे स्टेप जाय आसले सरकाराच्या सायडींच्यान इमिजिएटली FIR रजिस्टर जावपाक जाय आसली. कित्याक ही सारकी तुमचोच BJPचो मंत्री सांगता की आपणें आतां कॅबिनेटान आसलेल्या मंत्र्याक 15-20 लाख रुपया ब्रायब दिल्या. ही सामकी गंभीर गजाल आसा. पण आमी पळयलां की अजून पर्यंत कसलीच FIR रजिस्टर जाल्ली ना. आमी गव्हर्नराक पत्र बरोवन रिक्वेस्ट केला की CBI इन्क्वायरी ऑर्डर करची. कित्याक हातून जो कंप्लेनंट आसा जाणें एलिगेशन केला तो एक एक्स फॉर्मर मिनिस्टर जावन आसा आनी जे मनशाचेर आरोप जाला तो कॅबिनेटाचो मंत्री जावन आसा. त्या खातीर पुलीस कितले सिरियसनेसान इन्व्हेस्टिगेट करतले हो एक प्रश्न निर्माण जाता आनी हे कारणां खातीर CBI इन्क्वायरी ही नेसेसरी दिसता. कित्याक एक सेंट्रल एजन्सी इम्पार्शियल इन्व्हेस्टिगेशन करपाची आशा आमी बाळगूंक शकता. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, रमेश नायक राव, जवार बर्वे आनी मुजैफ शेख. दुकळात 13वा म्हयनो म्हणटात तशें जाला. सुकूर जंक्शनार WRDची व्हड पायपलायन फुटल्या. उदकाची बरीच नासाडी जाल्या. उदक थळाव्या दुकानांनी रिगल्याचे थळाव्यांनी सांगले. पळयात नितिक्षा गांवकराचो रिपोर्ट. सुकूर जंक्शना कडेन WRD डिपार्टमेंटाची व्हडली पायपलायन फुटल्या. आतांच आमी हांगा पळोवपाक शकता हजारांनी लिटर उदक जे आसा वेस्ट केल्लेलें आसा. जे हांगासरल्यान आमकां अशी म्हायती मेळ्ळा की आयज सांजे मेरेन हेचें काम आसा पुराय जातलें.
हे जेन्ना उदकाची पायपलायन फुटली हांगा आमी पळोवपाक शकता जंक्शनाचेर एक शॉप आसा त्या शॉपांनी हांगा हे उदक गेल्लेलें आसा जाता तितल्या बेगिना संबंधीत यंत्रणेन हांगा कारवाय करून बेगीनच्या बेगीन ही पायपलायन हांगा रिपेर करपाची गरज आसा. कितें जालें उदकाची पायपलायन फुटली? ही उदकाची न्ही WRDची पायपलायन जे लायन अंडरग्राउंड पेपर चालू आसा गिरी पयर एक फेसीन फुटलोले 3-4 दीस पयलीं ते तेंच्यांनी काम करतना तेंकां ते हे केलें कॉर्डिनेशन केलां तेंच्यांनी फिर बी तेंच्यांनी सारकें जावंक नासतलें कितें जावंक शकता आनी ही फायल तर पायप तर मातशे नवे आसा 5-6 वर्साचे आतां करता करता ते फाटीं पयर फुटलेली ती PWDची पायप हे WRDचे पायप हे WRDचे पायप आमचे लक्ष्मण सुपरवायझर तेंचे प्लंबर आणि आमचे PWDचे रावत सर आणि पाटसेकर सरांनी बी काडले बट हे पायप PWDचे लागना WRD करता WRDचे सावडेकर सरांनी सांगला की बेगीन पळया म्हणून तर आता हे पायप मेजर फुटलेले आसा हे उदीक जाता तितले बेगीन आमी करपाक ट्राय करता नाल्यार कित्याक उदीक ट्रिटमेंट प्लांटान परवरी जे हावजींग बोर्डाचे मार्केट ओवर मार्केट प्लांट आसा पळय तो उदक कमी जातलें आनी मागीर हांगा हांकां PWD उदीक दिवपाक मातसो प्रॉब्लम जातलो मागीर फुडें 2 दिसा उपरांत 2 दीस पर्यंत जर मातसो प्रॉब्लम काय जावचो ना 2 दीस उपरांत ताका लागून बेगीनचे बेगीन करूंक जाय. अदमास कितलो टायम लागतलो म्हणटा तूं? काय सांज पर्यंत करून जाल्यार फाल्यां सकाळी पर्यंत आयज सांज पर्यंत जावंक जाय पॉसिबल मातशे पार्ट्स बिट्स तेजे मेळोंक जाय न्हू मटेरियल मातशे मेजर पायप आसा न्हू ताका लागून अशें वचून ट्रिटमेंट प्लांटान वयता. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मडगांव पालिका इमारतीच्या फाटल्यान आशिल्ले पार्किंग सुवातेर पालिका प्रशासन कोयर सांठोवन दवरता. एक कोयराचे राशीक उजो लागलो. मडगांव उजो पालोवपी दळान उजो नियंत्रणांत हाडलो पूण उजो रातीक लागिल्लो जाल्यार कितें अघटीत घडपाचो भंय वाठारांत पातळ्ळा. संबंदीत यंत्रणेन आडनदर चलयल्या लोकांचो आरोप. 12 मिनटांनी कॉल येयले प्रितम म्हणून कॉल केला आमकां आमी इमिडिएटली टर्नआउट केलो ऑपोजीट म्युन्सिपालिटी बॅक सायड ओल्ड फीश मार्केट हांगा उजो लागला त्याने इमिडिएटली टर्नआउट करून आमी हांगा पावले आनी उजो सगळो एक्सटिंग्विश केल्लो आहा. उजो कित्याक लागलो? उजो कशें लागलो कोणाक खबर आतां. कितें आशिल्लें हांगा? हे सगळे डंप केल्ले हांगा कचरो म्युन्सिपालिटीचो आसतलो न्ही तो. कसो लागलो तो काय सकाळी 8 जाले 8 पासून चालू आसा आतां टायम 12 जाली उजो चालूच आसा. पोरू अशें जाल्ले मदीं एक फावटी व्हडलो उजो लागला गाडयो बिडयो आसा उजो कितें जालें जाल्यार मातशें केअर घेवपा जाय न्ही. कोणूच येवना म्युन्सिपालिटी? अजून कोणूच येवना पालोवपाक येयना कोणूय येवना कोणी पळोवपाक देखून येवना. लोकांची गाडी आसा लोक बी येता वयता हांगा उजो वचून कितें आवाज येता फुट्टा ते ठोळ 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 करून कोणाक खबर कितें कितें उडयला कोणाक खबर. एक समज खंय घरा कडेन बी दवरले जाल्यार कचरो आमी लासयलो जाल्यार फायन मारता. हांगा उजो वचून चालू आसा कचरो काय ना कोण अजून काय रिस्पॉन्स ना काय ना कोणूच येवना अजून म्युन्सिपालिटी? कोणूच येवना. तेन्नाय तेंच्यांनी केल्ले ते मुद्दम. फाडली अच्छा आयचं तो कसो उजो लागता हे हांव काय सांगूंक शकना पण हे डंप जाता ते डेली काडपा जाय आनी डेली काडटा डेली आमचे वर्कर आहा ते काडटात पण तरी सुद्धा गार्बेज ही जाता ती जाताच डेली काडून बसून ते थोडो उरता ताका उजो लागला जाता पण हे डेली काडपाचे आमचे आनी दिसा म्हाका दिसा 2 फावटी तरी काडपा पडटले. पयलीं 1 फावटी काडटात आतां 2 फावटी काडपा पडटले आनी ज्या तितले क्लीन दवरपा जातले. आतां सगळी कडेन अशें डंपींग जाल्लें आहा. आतां थंय बी म्हाका आतां भंय बसला आतां हांगा उजो लागलो तर थंय बी लागलो जाल्यार आनी त्रास जातले. पोरूय बी हांगा असोच उजो लागिल्लो मुद्दम लायतात काय म्हूण आतां तें आमी काय सांगूंक शकना आतां पण हो लागता उजो लागता. हे तुमी फायर ब्रिगेड बी येता करतात पण हे रातचे बिचे जाले जाल्यार प्रॉब्लम व्हडलो आसतलो. आतां दिसा जाले आनी हांगा गाडी बिडी पार्क करून दवरलेले आसता. एक समज टक्कर एक गाडीक लागले फगले गाडी गेल्यो
सो म्युन्सिपाल्टीन आनी हेणी मातशें इंट्रस्ट घालपाचो. आमी जाल्यार घालतात हांगा इंट्रस्ट, पण तेंच्यांनी बी आमकां सहकार दिवप करपाचो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. दक्षिण गोंय पुलीस हेडक्वॉर्टर्सांत डिजिटलाचो वापर करून उदरगतीचें पावल उबारलां. जितल्यो मिसींग वा चोरयेच्यो केसी आसतल्यो त्यो डिजिटल पोर्टला वरवीं दाखयतले. पळयात रमेश नायक रावताचो डिजिटल रिपोर्ट. आज एक साऊथ गोवाचो जो SP आसा हेणी बरी एक इनिशिएट घेतले कडेन आसा की साऊथ गोवाक जितल्यो केसी जातल्यो, मिसींग जातल्यो या मर्डर जातले, हेजे जे एक्यूज आसात, ह्या सगळे ह्या चोरयेचे या आनी कसले हेजे जे मिसींग आसात, हे जे एक्यूज आसात, ह्या एक्युजांचो पोर्टर जो आसा हो साऊथ गोवाचे जे हेडक्वॉर्टर आसा मडगांव हांगा, हेणी हांगा डिस्प्ले केले कडेन आसा. फाटल्यान आमच्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा पळय जी TV आसा, ह्या TV स्क्रिनीचेर साऊथ गोवाक जितली जे इन्सिडंट जातात ह्या पोर्टाचेर दिश्टी पडटले. आनीक आतां तेणी वेबसायट जी आसा ही चालू केले कडेन आसा. आनीक हांगा फोन नंबरूय दिले कडेन आसा. जर कोणाक जर कितें आहल्यार ह्या फोन नंबराचेर आनी ईमेल ID जी आसा ह्या ईमेल IDचेर आमकां कळोवचें म्हूण तेणी घातले कडेन आसा. साऊथ गोवाची जितली पुलीस स्टेशन आसात, ज्या पुलीस स्टेशनाक क्रायम जातल्यो, हे क्रायम जे आसात ह्यो ह्या पोर्टराचेर येतल्यो. आदले कितें आसतालें की ह्या बोर्डाचेर मारताले. आमच्या फाटल्यान बोर्डूय दिश्टी पडटा, एक आरशाचो बोर्ड आसा आनी ह्या बोर्डा भितर नांव मारताले आनी तेंची सगळे फोटो बी टच करताले. पूण आतां काय ना, आतां ही टॅक्नॉलॉजी चेंज जाले कारणान हांगा आतां TVचेर ह्या पोर्टराचेर आज येतले. आनीक हांगा दिश्टी पडटा की खंय खंय मनीस आसा ते मिसींग आसात या वॉन्टेड आसा, हे सगळे ह्या हेजेर दिश्टी पडटात. पुलीस हेडक्वॉर्टर्सांत गुन्यांवांचो रिपोर्ट वा मिसींग आशिल्ल्यांचे फोटो आदी नोटीस बोर्डार मारताले. आतां डिजिटल पोर्टला वरवीं स्क्रीनिंग करतले. दक्षिण गोंयच्या SPन हे पावल उबारलां. दक्षिण गोंयच्या दरेका पुलीस स्टेशनांतलो अहवाल हे डिजिटल पद्दतीन दाखयतले. मोबायलाचेर वॉट्सॅपाचेर म्हायती मेळटा आनी मिसींग केसी ज्यो आसा पुलिसांनी अश्यो दाखोवन 4 लोक जे येतात तेंकांय कळटा की कोण मिस जाल्यार खंय तरी तेंकां दिश्टी पडले ते ताबडतोब लागींच्या पुलिसांक कळोवपाक शकता. आनी एक हे आसा हेतू की ही जी माहिती आसा ही साऊथ गोवाची सगळी ह्या पोर्टराचेर येता. आनीक लोकांक कशें कळपा बऱ्याक कशें पडटा अशें दिसता. जायते लोक पुलिसांचे येत आसता आनी दक्षिण गोंयांत कितें मिस जाता, कोण मिस जाता हे लोकांक संपूर्ण कळना. पण ह्या सवलती खातीर आमी हांगा एक 5 मिनटां उपरांत पळयलें जाल्यार आमकां फोटो पळोवपाक मेळटा, कोण मिस जाल्यार तें कळटा, खंयचे गांवांतल्यान कोण मिस जालें तें कळटा. आनी फाल्यां चुकून म्हाका हांवें पळयलें आनी खंय कितें म्हाका बाजारान कोण दिश्टी पडलो जाल्यार ताबडतोब येवन मडगांवच्या पुलिसांक कळोवपाक शकता की अमको मनीस अमके कडेन आसा तो तुमचे कडेन मिसींग आसा. ही सवलत एकदम बरी कडेन दिली आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. खर उश्णताय आनी वाडटी आर्द्रताय गोंयांत गिमाची पुराय शक्त जाणवता. पणजे तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावला, जे सामान्या परस 4.2 अंश चड आसा अशें हालींच्या हवामान अहवालांत दिसून आयला. गोंयच्या सकयल्या वातावरणाचे ईशान्य वाऱ्याचे वर्चस्व आशिल्ल्यान उष्ण आनी दमट परिस्थिती निर्माण जाता अशी माहिती भारतीय हवामान खात्यान दिल्या. पणजे चडांत चड तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस जाल्यार दाबोळी उण्यांत उणें 25 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रतायेचे प्रमाण 95% आसा. पणजे तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस. गोंयांत उष्ण आनी सुकी परिस्थिती. उतर ते मध्यम धुके. शुक्रारचे चडावत आनी उणें तापमान 36 ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ती भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगास.